काल एक आम्ही प्रेस घेतली आणि वन मिस्टर तुकाराम भरत परब हाचेर वी had said that whatever legal terms and कितें आसा that proactive steps will take. So first step is we have under section 499 of IPC and section 500 IPC we have filed a complaint. So rest आता मुखार आणि कितें लीगल कारवाई आसा ती आमी करतले. Whatever legal, whatever is there, that procedure is started under section 499, 500. What was needed, that we have done. Private notice which has to be sent, that is also going. A private complaint will be filed in JMFC. So all that procedure legally कितें आते, we will do it. We will not spare anybody. कितें आसता when you are a public figure. उलयता आसतना you have to talk sense because people are watching you. आणि खास करून जे स्विंडनाक आणि भायर पळय जे लोक आसात हू टेक हिम लायक अ सेवियर, म्हाका दिसता तांणी इंट्रोस्पेक्ट करपाची आतां गरज आहा की बाबा हें कितें सत्य कितें हें जावं न्ही मरे हो प्रोसिजर जावं न्ही सगळें भायर येतलें. आय थिंक पिक्चर वील बी क्लियर. डिफॉर्मेशन कितें करतलें हांवें सांगता तशें देर इज अ लिगल प्रोसिजर वीच इज देर एवरीथिंग वील फॉलो. देर इज अ प्रोसेस की पयलीं हें करपाक जाय मागीर ती कंप्लेन. सो इट विल गो ऑन. हें बेश्टो आमी सोडपाचें ना. कित्याक फेक प्रोपोगंडा करप हें बीजेपीचो डीएनए कळ्ळें तुका. फेक प्रोपोगंडा आनी वी हॅव बीन सेईंग की बीजेपी इज अ प्रोपोगंडा मशीन. सो आय थिंक हें कोणें तरी सांगलां आसतलें की हें चलय फेक प्रोपोगंडा. सो वी वील नॉट स्पेअर एनीबडी. We have given, so he said that he will do it registration. We will seriously follow it up. Besti naam namesake, no. We will do it. And I will take this case to logical end. That is 100% sure.